दिवसभरात पावसाच्या दडकाने शेतकऱ्यांचो केलो घात. बरी पिकलेली शेतां आडवी भाताक कोंब सरकारान आधार करचो मागतात थळावे शेतकार. भारतात गुन्यांवात सापडिल्ल्या 17,000 मायद विदेशी नागरिकांक डिपोर्ट करपाचो भारत सरकाराचो निर्णय. गोंयांतल्यान 5 वर्सांत 259 विदेशींक केले डिपोर्ट. कोमुनिदाद जमनीवयली घरां अधिकृत करपाची निमणी संद. कोमुनिदाद संस्थांनी न्यायालयान वचनासतना सहकार्य करचे, मुख्यमंत्र्याचो उलो. करमल घाटावयली झाडां कोसळपाचे स्थितीत. ह्यो वच करतल्यांक धोको. अपकीर्त घडचे पयलीं एक्शन घेयात. थळाव्यांनी उक्तायली भिरांत. पावसाक लागून बोरी पुलाच्या कामांक डिले. पुलार ट्रॅफिक जॅम. येरादारी करतल्यांचे हाल. घरांक कारण दाखय नोटीस काडिल्ल्या नुवे पंचायतीत ग्रामस्थांचो बोवाळ. मॅटर हायकोर्टात. 6 मतायेस दिवाडी पंचायत वाठारांत रस्ते, उदक सारकिल्ल्या प्राथमीक गरजांचो उणाव. थळाव्यांच्यो कागाळी चर्चेक. पावसान टुरिस्ट सिजनाची लायली वाट. शेकवाल्यांक बेगीन लायसनां दिवन निर्फळ. लायटीच्या बिलांक नवो फॉर्म्युला. शेकवाल्यांक म्हारग. 19 प्रवाशांचो जीव घेवपी कुर्नूल बस अपघातांत. बसीचेर मारपी दुचाकीचो ड्रायव्हर खंय पियेल्लो. पुलिसांची माहिती. रशियान केल्ल्या नव्या न्यूक्लियर पॉवर क्रूज मिसायलाच्या टेस्टिंग. रशियन आर्मीच्या टॉप जनरलाची माहिती. मिसायल खंय 14 किलोमीटर चल्ले. सुमार 15 वरां हवेत. सेंट्रल गाजाचेर टार्गेटिंग स्ट्रायक. इस्रायलाचे लष्कर सांगता हमासके तांचेर हल्लो करपाचे आशिल्ले. जाल्यार हमास म्हणटा आरोप फटीचे.